नमस्कार इश्टानो. ह्या आठवड्यान आमकां जे सगळ्यात जास्त बातम्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो त्यो म्हटल्यार म्हाजें घर आनी सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्लेली सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीची गोंयची विजीट फॉर टायगर रिझर्व ह्या विशयाचेर. आतां जर एक मातशें मजेशीर तरेन घालपाचें म्हटलें जाल्यार ही जी गोंयची जी सरकार आहा, ब्रोकर जनता पार्टी, ती वागाक खंय म्हजें घर दिवपाक तयार ना. ते म्हणटा वाग हांगासरले स्थानीक न्हू, ते खंय कर्नाटकाच्यान येतात आनी हांगासर भोंवतात आनी परत वयतात. मतां बिताक तांकां कांय ना, म्हणून ते आमचे न्हू, तांकां म्हाजें घर मेळचेलें ना. पूण जोक्स अपार्ट, ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी सद्याक आतां गोंयान येयल्लेली आसा ती सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनान येयल्लेली आसा. आतां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिवपाची गरज कित्याक पडली? कित्याक तर 24 जुलय 2023 हायकोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिल्लें की गोंयान टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो म्हणून. आनी त्या जजमेंटाच्या फर्स्ट पेजीचेरूच हे पळय महाभारताचो हो श्लोक आसलेलो, जो इंग्लिशेन वाचलो अशें जाता की इफ देर इज नो फॉरेस्ट देन द टायगर गेट्स किल्ड. If there is no tiger, then the forest gets destroyed. Hence, the tiger protects the forest and the forest guards the tiger. हे महाभारतान बरयल्लें आसा, जे हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या पयल्या पेजीचेर आसलेलें. पूण तरी आसतना आमची जी धर्म राखपाची जी पार्टी आहा पळय, तांकां महाभारताचे हायकोर्टाचे बीन कांय आयकपाचें नासलेलें. म्हणून तेंच्यांनी ही ऑर्डर चॅलेंज केली सुप्रीम कोर्टान. आतां CECच्या मिटिंगेन कितें जालें, आमचे 4 BJPचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स थंय गेले, तेंच्यांनी चौगांयनी सबमिशन्स केले की आमकां टायगर रिझर्व नाका म्हणून. आतां ते 4 लिडरांतले 70चे जे 2 लिडर आसा पळय गोबायला, तेंचो आयज घेवया नाका विशय, नाल्यार खूब व्हडलो जातलो व्हिडियो. बाकीचे जे 2 जाण गेल्लेले तेंचे स्टेटमेंट्स आयकया आनी मातसो तेजेर डिस्कशन करया आमी. पूण बिफोर गोईंग ऑन दॅट, खुबश्या लोकांक खबर आसचें ना की देशान आमच्या एक प्रोजेक्ट टायगर म्हणून आसा. जाली 50 वर्सां जाली प्रोजेक्ट टायगर म्हणून आसा. तो आतां प्रोजेक्ट टायगर आमच्या देशाच्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन आपलो पॅट प्रोजेक्ट म्हणून केल्लो आहा. आनी तो कितें म्हणटा तें पळोवया इश्टान. प्रोजेक्ट टायगर मॅटर ऑफ प्रायड फॉर द वर्ल्ड, सेज PM खंय. फक्त गोंयाकूच न्हू किंवा फक्त भारत देशाकूच न्हू, पूण अख्ख्या जगाक मॅटर ऑफ प्रायड म्हणटा आमचे प्रधानमंत्री, जे BJPचे प्रायम मिनिस्टर, देशाचेच पूण BJP पार्टींतल्यान प्रायम मिनिस्टर जाल्लेले. आतां हे जे आतां आमचे जे गोंयचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, तांकां आतां देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध वचपाक जाय अशें दिसपाक लागलां. तेंच्यांनी हे पळोवन घेवचें 2023 जेन्ना ह्या प्रोजेक्ट टायगराचे 50 वर्सां कंप्लीट जाली तेन्ना एक व्हडलो प्रोग्राम केलो, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन टायगर कन्जर्वेशन. तेंचे चॅर तेंच्यांनी केल्लेली. हे पळोवन घेवचें. एक बुकूय रिलीज केल्लो तेंच्यांनी. नाव ऑन दीस बॅकग्रावंड आतां हे स्थानीक आमचे जे BJP वाले आसा ते प्रधानमंत्रीच्या प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध वयता आनी तेंचे रिजनींग कितें तेजेर मातशें आमी लक्ष घालया. पयलीं घेवया आमचो नवीन स्पीकर बाब गणेश गांवकर. गणेश गांवकर कितें म्हणटा पळोवया. स्पीकर गणेश गांवकर met with CEC members and once again expressed his opposition to the Tiger Reserve proposal. कितें कारण तें स्पेसिफिकली न्यूज आर्टिकलान ना. पूण बाब गणेश गांवकराक आमी एक प्रश्न घालपाक सोदता की तुमी ज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान येता धारबांदोरा, थंयसर रिजर्वड फॉरेस्ट जो आगलोट विलेज म्हणून एक आसा, थंय रिजर्वड फॉरेस्ट म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जाग्यार लागलेलो नांवार लागलेलो जागो, फॉरेस्ट लँड आनी वेस्टर्न घाट्साचे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोन्सान गॅजेट जाल्लेलो जागो. थंयसर चिरे खण मारताले आनी जाले भरपूर म्हयने मारून जाले, कोट्यांचें लुकसाण केलें. आनी तुका आमदार म्हणून स्थानीक आमदार म्हणून खबर नासलेलें अशें आमकां तर दिसना.
कित्याक तर ही केस रेड जावन बंद पडली, पुलीस केस जाली, कोर्टान गेली, पुलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट फायल केलो आनी पुलिसांचो क्लोजर रिपोर्ट फायल जातकोणी एका आठवड्या भितर परत चालू जाली. पॉलिटिकल बॅकींग नासतना अशें जायना तें केन्ना. सो तुमकां आमच्या रानांनी चिरे खणी मारपाक जाय म्हणून टायगर रिजर्व नाका, उत्तर दिवचें. आमचो दुसरो इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, तो कितें म्हणटा तो पळोवया. Minister Subhash Faldesai met CEC over Tiger Reserve issue. Says 68% of Goa is green cover, leaving no space for settlements. Where will people go? It's easy to sit in AC bungalows and demand Tiger Reserve. आता हे त्यांचे जे रिजनिंग आसा ते मातशें स्प्लिट करुया. पयली म्हटल्यार 68% ऑफ गोवा इज ग्रीन कवर, लिव्हिंग नो स्पेस फॉर सेटलमेंट्स, वेर विल पीपल गो. हो जो प्रश्न आसा, आमी तुमचे जे सरकारान TCP डिपार्टमेंटान, IPBन, टुरिजमान जे धंदे चलयला पळय जाग्यांचे, तेन्ना आमी जेन्ना प्रोटेस्ट करता आमचो होच आर्ग्युमेंट आसता, तेन्ना तुमकां आयकोन घेवपाचें आसना. पूण टायगर रिजर्वाच्या मॅटरान तुमी हेच आर्ग्युमेंट आमकां परत घालता. मजेची गोश्ट न्हू. आमी हेच सांगता तुमकां, आमचे स्थानीक लोक खंय वयतले. तुमी जर जाग्यांचे झोन चेंज करीत दीत रावल्यात हे दिल्लीवाल्यांक बीन, तुमी मोटिवेट करतात तांकां. तुमी कसलेय जागे येवन घेया हांगासर भाटां शेतां. पयर तो सांगता, आमचो मुखेलमंत्री सांगता की काजू बीन आमी राखून दवरपाक जाय खंय. तुमी काजूचे जे जागे आसा पळय, कुळागरां बीन आमचे, ते तुमच्या ऑर्चर्ड म्हटल्यार इक्विवलंट टू सेटलमेंट करून थेयल्लेले आहा TCP आनी IPB कायद्यान. प्रोटेक्शन कशें उरतले. आमचे लोक खंय वयतले जर दिल्लीवाले आपले बॅगा बीन हांगासर घेवन येवंक लागले जाल्यार. तुमकां तेच दिसता. सो हे आर्ग्युमेंट तुमी घालचे न्हू, कित्याक तर तुमची सरकार आमी सांगता तेन्ना आयकना. आता दुसरो जो तुमी आर्ग्युमेंट घालता की इट इज इजी टू सिट इन AC बंगलोज अँड डिमांड टायगर रिजर्व. आता हो स्टेटमेंट जर तुमचो घेत आनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टायगर जो त्यांचो पेट प्रोजेक्ट आहा, इट डजंट गोज वेल. तुमी आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या विरुद्ध, त्यांच्या प्रोजेक्टा विरुद्ध उलयता अशें दिसता. एक. दुसरे, तुमी कसली अशें हारशे देवन गाडयेन भोंवता. केन्ना आमी पळोवंक ना. तुमी स्वता AC गाडयेन भोंवता न्हू. काय तुमच्या वोटर्सां कडेन AC ना म्हणून तुमी हारशे देवन AC लायनासतना भोंवता. घरा कडेन AC ना. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवच्या पयलीं न्हू आपुणूय पळोवपाक जाय. ते हिंदीन ते एक राजकुमाराचो बरो डायलॉग आहा, जो खुद शीशे के घरों में रहते और दुसरों पर पत्थर नहीं फेका करते. लक्षान आसचें. आनी तिसरी गोश्ट, आयज मातसो कॅमेरा एंगल चेंज केला सो दॅट तुमकां दिसो न्ही आमी AC कॅबिनान बीन बसना. हो तो टेबल फॅन भिंतीर मारला आमी, आनी तोय बीन व्हिडिओ काडटना बंद करचो पडटा, कित्याक नाजाल्यार मागीर फॅनाच्या आनी आवाजान ऑडियो सारको येना. सो हे तुमच्या नजरेक हाडून दिवपाक लागून हो व्हिडिओ. आनी तशेंच लोकांकूय कळपाक जाय तुमी कस रिप्रेझेंटेटिव्स इलेक्ट करून दिल्लेले आहा ते. हे देशाक आनी गोंयाक खंयचे दिशेन व्हरतले ते समजून घेया. जेन्ना प्रधानमंत्री सांगता प्रोजेक्ट टायगर आनी प्रायड म्हणून देशाची आनी जगाची, पूण हे जे आसा पळय तांकां नाका, असले नाका. तांकां बॅगां हाडली जाल्यार मागीर तेंचे कडेन उलोवपाचें, आनी वाघ बॅगां घेवन येयनात न्हू, म्हणून नाका तांकां. अशें आतां दिसपाक लागला. विचार करचे तुमी. देव बरें.